मुलग्यान तूं वाटपूर तुझ्या राज्यान ओरून व्हावूर आरोणातून ओडप दोनया जिवितातून जोरून दोनया आमकां मुलग्यान तूं वाटपूर तुझ्या राज्यान ओरून व्हावूर. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्यात डुआर्ट पेरेरा आनीक इसाबेल टिमोथ्यो देवान तांकां सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशें आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत आसलेल्या कुटुंबा पासत मानुएल वेगस, जुजे एलायस वेगस, इनासियो वेगस, पॅट्रिक फेर्नांदीस, अलेक्स फेर्नांदीस, जेम्स फेर्नांदीस, रोजमेरी जॉन, एमिलिया अल्मेदा, लुइजित वेगस, फ्रांसीस वेगस आनीक मारियानो पिनेरो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळ्या म्हज्या परिमानो आयचें पयलें वाचप आमकां उगड्यास कोत्ता की देव म्हणल्यार मोग आनी जी कोण मोगान जियेतात तांचे सवें देव जियेतात ती देवाक वळखतात आनी ती देवा थंयसर मोल्यान. आनी आयज पवित्र सभा मारी मार्ता आनीक लाजारूस हाची परब समोरपता. ते देवाच्या मोगान जियेतालीं आनीक देव तांचे सवें जियेतालो. तर आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या मोगान जिवंक तशेंच समाजांतूय एकामेकाचो आमी मोग करून अशे तरेन हो देवाचो मोग अनुभवंक आनी त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक पावूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें आशिर्वादाचें आनीक पेकोवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांतान दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कास्की ते जावं तेव्हा मुखार दवरात. सोर पोतबेदारा सासणाचे देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्योत मारयेक माताक आनी लाजराक तुवें फावो केलें. तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखूंक सुळसुळायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फाव कर.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. भाग्यवान जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केला, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सपूर्णायेक पावता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक खुणे वरवीं आमी ताचे सोबें जियेता आनी तो आमचे सोबें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. सर्वेस्पराचो, 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 सर्वेस्पराचो.
मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले हांव म्हणटा सर्वेस्पोर. Sorvesforak soy, sorvesforak soy, sorvesforak soy, soy. Sorvesforak soy, sorvesforak soy, sorvesforak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून Tumche sobe asu, लुगाबोर म्हणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान moima tuka sobia. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हातपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. हे आनी हातबोट घार म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वयकूच करचेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Magani tuka Krista. म्हजे भयण मानू, आयज आमी बागेवंत मारिया, मार्ता आनी लाजारस हांची परब आमी समोरपता. ही परब आमी समोरपता तेन्ना तांची दोनूय वाचपां दोन वस्तूंचेर आमकां नियाळूंक आपयता. पयली वस्त म्हजी भयण मानू, मार्ता, मारिया आनी लाजार तेगूय कोण? भाव भयणां. सो भाव भयणां म्हणटोच भाव भयणाचे नात्याचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता. आनी दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू, मार्ता, मारिया आनी लाजारस तेगूय जेजूची इश्ट मित्रां आनी जेजू तांचो इश्ट जावन आसा. तर इश्टागोतीचे नात्याचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता. पयली वस्त म्हजी भयण मानू, भाव भयणाचे नातें. मारिया, मार्ता आनी एक लाजार तेगूय भाव भयणां. तांचे मदीं समजेकाय आसा, तांचे मदीं हुस्को आसा. जेन्ना लाजार देखून मेलो तेन्ना दोगांय भयण्यो दुखांत वांटो घेतात, एकामेकाक सांगात कोत्तात आनी एकामेकाचो मोग कोत्तात, एकामेकाचो मोग कोत्तात. आनी हाचें पयलें वाचप म्हजी भयण मानू सांगता ते भाशेन थंयसर मोग आसा, थंयसर कोण आसा? देव आसा. देव म्हणल्यार मोग. जी कोण मोगान जियेतात ती देवाक वळखतात आनी देव तांचे सोबेन जियेता. आनी हेच कितें म्हजी भयण मानू तेगूय बाबा भयणाचे जिवितांत आसलें. मोग आसलो देखून देव तांचे बरोबर आसलो. देव तांच्या घरांत वेतालो आनी देव तांच्या घरांत वचून हें देवाचें बरेंपण ती आपल्या जिवितांत अनुभवूंक पावतालीं. म्हजी भयण मानू, आयज आमकांच एक प्रश्न करुया. आमच्या बाबा भयणां मदीं हो मोग आसा काय? हो हुस्को आसा काय? ही सेवा आसा काय? वेगवेगळ्या कारणाक लागून म्हजी भयण मानू ही आमच्या भाव भयणाचें नातें हुस्को जायत वेता. ल्हान आसलें तेन्ना हे भाव भयणां मदीं हो मोग खूब दिसून येतालो. जर तर भयणीक तर कोणें कितें म्हणलें जाल्यार भाव कितें म्हणटालो? एकूच मूठ मारतलो, म्हणजे भयणी कितें म्हूण आनी पळय. जर तर भावाक तरी कोणें कितें म्हणलें जाल्यार भयण कितें म्हणटाली? म्हज्या भावाक कितें म्हूण आनी पळय, रोखडीच फुडें सरताली. पण आतां वाडली म्हणटच कितें जालें? वाडली म्हणटच म्हजी भयण मानू वेगवेगळीं कारणां. आनी कारणां कितें? वस्तूक लागून हें आमचें नातें हुस्को जाल्लें आसा. तशेंच एक एकल्याची ओपिनियन्स वेगळीं आसात, एक एकल्याचें चिंतप वेगळें आसा. ताका लागून हें नातें हुस्को जाल्लें आसा. आनी थोडीं कितें जाल्लीं आसात पोटाक लागून, वावराक लागून दुसरे सुवातेर आसात. सो नातें हुस्को जाता.
पूण म्हजी भयण मानू थोडी भावा भयणां आसात ती वर्साक एक पावटी 2 पावटी तरी सांगातान मेवतात सांगातान भेट जातात आनी हें गरजेचें जावन आसा मेळप सांगातान भेट सारप एकामेकाक सोबे मोग दाखोवप हुस्को दाखोवप हें गरजेचें कित्याक हांगासर म्हजी भयण मानू हें नातें आमचें गोट जाता आनी एकामेका सोबे हें बरेंपण हो हुस्को आमी दाखोवंक पावता दुसरे सुवातेर दुसरें नातें इश्टागोतीचें म्हजी भयण मानू जेजू मारिया मार्ता आनी एक लाजाराचो इश्ट जावन आसलो आनी देखूनच तो तांच्या घराक येतालो आनी घरा गेलो म्हणटूच ताका थंयसर विसो मेवतालो ताका थंयसर मोग मेवतालो आनी ताका थंयसर मागणेचें वातावरण मेवतालें तेगूय जाण तांचो तेगांचो स्वभाव वेगवेगळो आसलो पूण म्हजी भयण मानू आपलो मोग आपलें बरेंपण एकामेका सोबें आनी आपलो मोग आपलें बरेंपण जेजू सोबें दाखोवंक ते फाटीं सरूंक ना तो आमचे इश्टागोतींत म्हजी भयण मानू हें नातें इश्टागोतीचें थंयसर मोग हुस्को बरेंपण आसूंक गरजेचें नाजाल्यार आमी पळयता हेंवूय नातें एके फावटी हुस्को जाता जेन्ना आमी आमचोच फायदो पळयता तेन्ना वा जेन्ना आमचो एक गरज आसा तेन्ना आमी पावता पूण आकांताच्या वेळार आमी एकामेकाचो सांगात सोडटा तेन्ना म्हजी भयण मानू इश्टागोतीचें नातें हुस्को जायत वता तर गरज आसा जावं ती इश्टागोत आमची एकामेका सोबें तशेंच इश्टागोत देवा सोबें विस्वासीपणी आमी सांबाळूंक थंयसर मोग आसूंक थंयसर हुस्को आसूंक जाय आनी बरेंपण आसूंक जाय तर म्हजी भयण मानू ह्या आयच्या दिसाक ह्या दोनूय नात्यांचेर आमी नियाळ करुया आनीक ह्या दोनूय नात्यांक गरजेचें म्हणल्यार मोग कित्याक मोग आसा थंयसर देव आसा आनी देव आसा थंयसर मोग आसा तर म्हजी भयण मानू आमी सगळीं देवा भाशेन एकामेकाचो मोग करूं देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव आनी हेंच आसणें हेच मोगा वरवीं आमी एकामेकाक अनुभवंक दिवं तेच बापाची कृपान बोड भाशण एकल्याक मागुया भेटून एक आमी गायन गावया सर्वेश्वरा देवा C302 पान 40 C32 पेज 42 सर्वेश्वरा देवा स्वीकार म्हज्या बाबा बदन म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें सा म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाभाव सर्वेस्वर मानून घेवन बापा भाग्यवंत माता मारिया आनी लाजार हांचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाकाणणेचो योद आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें त्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानू हें मागता तुजे पुता जेजूचें नांव बीन सर्वेस्पूर तुमची सोबीं आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयर वर्षां आमी करून खावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा सासनाचे देव सर कांय सोदताय चुकिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय
तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. ह्यो सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 al corazón sorbes por tu. Povit, 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 al corazón sorbes por tu. Sorgani sonsa volja. बापा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसुवेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणेक कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गोट परगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरता तुझे मुरोची वळवण आमी परगोट्या तुझ्या रेयान आमी ओद्रेता. बाबा जीवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आरोग्य शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यवन बापा फिलिपनारी आमच्या गवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर एका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोद मेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकरूत कर. तांकां तुज्या शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुझ्या तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो सुसेवास सोर काय तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सकले प्रार्थन ह्या वेळार दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देख जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें उतरेकता तर आमकां शब्दाक काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रथवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससन सोमिया जेस क्रिस्तांत वेंच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तुमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमळ तुका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ अशी येता राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसा एकामेका मोगान जिवची शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत गो देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत गो देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुमचे तेरीचे म्हाका पावना तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया जुई प्रिती मोग वस्ता डी 40 5 70 5 D47 पेज 75 जुई प्रिती मोग वस्ता देवाची रासा जुई प्रिती मोग वस्ता Jezu, am Cię radosną
प्रार्थूया. मोगळ बाप्पा, ह्या योजना तुवें आमकां दिल्याय त्या जेजू कुडीच्या रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर वस्तूतां मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळडी. आनी भाग्यवंत माता मारिया आनी लाजाराची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक सासणाक तुज्या मोहिमेक भागी जावंक आमकां फाव कर. मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बीन. आमेन. सोबेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F18 सांगातांत चलुया. पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. सोनिया देवा सगळी आमी बोलसुया एकाच सेवाची सेवा आमी करूया आता खातीर सांगादां चलुया एका मनात सोगी मोगान आमी जिवुया एका सोनिया देवा सगळी आमी बोलसुया